वाक्याक म्हण. आणि मोगाचे युगार तुमकां आयज सगळ्यांक आयज जेन्ना आख्खी पवित्र सभा नव्या काळान भितर सरता कुरपेच्या काळान हेच मोन ओळखून घेवन सगळ्या भक्तीपणान सगळ्या कुरपेन ह्याच्या मिसान वांटो घेतना आख्याय ह्या प्राचीन काळान आमी वांटो घेवन जेजूच्या जिवनपणाक तयारी करूंक आमच्याच जिविताची बदलणी करूंक हे आमचें जिवीत हे वेळार आमी बापाक उबारुया. आनी हे मिसान आयज आमी सोंपलेल्या आंतोनियो टोनी वाज हाच्या वाडदिसा सुमार आयज ताजो आमी उगडास करुया. देवान ताका सुर्गीचें सूख फाव करूंक आनी ताच्या कुटुंबाचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक आमची मागणी आमची कोतकोतीत काळजाय वेळार बापाक उबारुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. प्राचीत काळ शुभ काळ देवा सोरशी परतून येवपाचो. प्रितीच्या भावा भयणीनो, प्राचीत काळ आमी आयज सुरू करता. काल हो प्राचीत करूंक शुभ वर्तमान मानून घेवपाचो. आयज ह्या गोबराच्या बुधवारा आमच्या माथ्यार गोबोर लावन आमचें सैम आमकां कोळीत जाता खरें, पूण हो वेळ आमकां नवसरणेचो आनी कुरपेचो. ह्या वेळाचो फायदो काडून आनी बरवसो किल्लावंक आमकां सगळ्यांक उलो. ह्याच संदर्भान आयचो विशय खूब वेळाचो फायदो घेवन बरवासो किल्लावया. हे मिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेतना ह्या प्राचीत काळाचो आमी फायदो घेवन मागणे, उपास आनी धर्मदाना वरवीं परतून देवीक अनुभवान आनी पेल्याच्या मोगान वाडूंक बरवासो किल्लावंक आमकां ह्या पवित्र मिसाच्या संभ्रमांत कृपा मागुया. आनी हेच ओळखून घेवन हे वेळार आमची काळज म्हणून बापाक उबारून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं आमी भोगसणे मागुया. शुभ वेल तो होच वेल देवाच्या संबंधान वाडपाचो. सोम्या जेजू, तुज्या बापाच्या संबंधान वाडूंक तूं आमकां उत्तम नमुनो. तोरी आसतना आमी मागण्यांक फावो तो वेल दिवंक ना आनी तालण्यांक आनी आलसायेक लागून हो संबंद इबाडला. आमकां बोगोस सायबा, सोम्या काकलुतकोर, शुभ वेल तो होच वेल आमचें कालीज आनी जिवीत शिस्तीन सारपाचो. क्रिस्ता जेजू, सुभागीपणाच्या जिविताची भूक धरूंक तुजो आमकां उलो. तोरी आसतना आमी सुभागीपण आनी प्रमाणीकपण सांडून नोसोनीचो उलो बेऱ्या कानार घेतला. आमकां बोगोस सायबा, क्रिस्ता काकलुतकोर, शुभ वेल तो होच
वेल काळजां गोरिबांक उक्ती करपाचो. सोम्या जेजू, तुवें आमकां मोगाचो पाठ उतरां तशेंच कोन्यांनी शिकयलाय. तरी आसतना आमी आमचे हात बंद करून गरज आसलोल्यांच्या आदाराक आमी धोर्मदान दिवंक ना आनी गरीब दुबल्यांच्या रोडण्याची बेपरबा केल्या. आमकां बोगोस सायबा सोम्या काकलूत कर. सर पवित्र दिव आमची काकलूत करून आमची फातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा प्राचीन काळाच्या पवित्र उपासा वरवीं क्रिस्त्या जिणेची सेवा सुरू करूंक आमकां बोळ्ळी. हे परी आत्मीक दुस्माना लागीं झूज मांडच्याक आमच्यो वायट वर्णावण्यो आमी दोमांक पावूं. आमच्या सोम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे स्वयं पवित्र आत्मेच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. जोएल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. आजुनूय सर्वेस्पर अशें म्हणटा, उपास करून रुदन करून हास्कार सुस्कार सोडून सगळ्या तुमच्या काळजान म्हजेशी परतून येयात. तुमची आंगवस्त्रां न्हय, तुमची काळजां पिंजात आनी तुमच्या सर्वेस्परा देवाशी परतून येयात. कित्याक तो मोवाळ आनी काकलूतसार, व्हडे सोंसणीकायेचो आनी दोयाल काळजाचो. खास्त लायल्यार पर्यान आपुणूच चुरचुरता. कोण जाणो जायत, तो घडये तुमचेशी वोलत आनी काकलूत दाखोवन तुमकां बोगशीत आनी आपणा फाटल्यान आशिर्वाद दवरून वचत आनी तुमच्या सर्वेस्परा देवाक समोरपूंक एक दान आनी पिणें दवरीत. सियोनांत एक तुत्तुरी वाजोयात, एक पवित्र उपास फर्मायात, जोमात बोरात, पोरजेक एकठांय करून एक पवित्र सभा भरून हाडात. जाणट्यांची जोमात बोरात, भुरग्यांक एकठांय करात, दुदाच्या बालकांक पर्यान. न्हवऱ्यान आपली न्हिदपाची कोट सोडची आनी व्हंकलेन आपली लग्नाची बाज. आंगणा आनी वेदी मोदें याज्ञिकांनी सर्वेस्पराच्या म्हणयाऱ्यांनी रुडोवन करून म्हणचें, सर्वेस्परा, तुजे पोरकेक बोगोस, तुजें दायज केण्यांचो माल जावंक निर्भू नाका. ताच्यो मस्कुऱ्यो करूंक तिका राष्ट्रांच्या हातांत दिवं नाका. तांचो देव खंय आसा? अशें राष्ट्रां मदें कित्याक म्हणटलीं? तेन्ना सर्वेस्परान आपल्या देशाच्या मोगान भरोवन आपले पोरजेची काकलूत केली. सर्वेस्पराचें उतर. आमचो जबाब जातलो, आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागता. सगळे म्हणुया, आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागता. काकलूत सारा देवा, काकलूत करून दाखय. भोव कोनवाल्या देवा, गुन्यांव पुसून उडय. पातकांचें खोत दिवन म्हाका नितोल तूं कर. रेबांतलो काड म्हाका निर्मूल करून दवर. जबाब, आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागता. म्हजो गुन्यांव खरोच आज हांव ओळखून घेतां. सदांच म्हजें पातक म्हजे मुखार ठेवता. तुजेर चुकलो सायबा, तुकाच अपमान केला. तुजे नदरेन जें वायट हांवें सायबाक केलां. जबाब, आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागता. निर्मोळ कालीज रोचून घाल तूं हड्ड्यांत म्हज्या. थीर मन घडून देवा, परतून तूं दी म्हाका. तुजे कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. जबाब, आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागता. तुजे सोडवणेचो म्हाका संतोश भोगूं. उदार मनान म्हाका तूं थीर करून सांबाळ.
पापयांक तुजो वाटो शिकयतलो देवा, तुजी सोरशी पातकी परतून येतले सायबा. जबाब: आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागता. भाग्यून पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले दुसरे चिटीवेले वाचप. भावा भयणीनो, आमी क्रिस्ताचे दूत आनी आमचे उदेशी खूद देव तुमकां उलो मारता. क्रिस्ताच्या नांवान आमी तुमकां अशी विनंती कोत्ता, देवाशी परतून यात. जेजूक कसलेच पातक नासले, तरी ताचे सवे आमी देवाचे प्रमाणीकपण जावचे खातीर ताका देवान आमचे पासत पातक जायसो केलो. आमी देवाचे सहकारी देखून तुमकां उलो मारता. तुमी देवाची कृपा घेतल्या ती निर्फळ जावंक दिवं नाकात, कित्याक देवान अशें सांगलां, शुभ वेळार हांवें तुजो उलो आयकलो आनी तारणाच्या दिसा हांवें तुका आदार दिलो. पळयात, शुभ वेळ तो होच, तारणाचो दीस तो होच. सर्वेस्पराचे उतर. उडगाराक सगळीं उबी रावया. आयज तुमची काळजां दारून करूं नाकात, पूण सर्वेस्पराचे उतर आयकात. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणीक जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, चोत्राय दोरात तुमच्यो बऱ्यो करणयो मनशां वजीर तांकां त्यो दाखोवचे खातीर करूं नाकात, नाजाल्यार स्वर्गार आसा तुमच्या बापाशी कसलीच मजुरी तुमकां मेळची ना. देखून तुमी भीक घालता तेन्ना तुज्या मुखार तुरतुरी वाजोय नाका. दोंगी देवस्थानांनी आनी रस्त्याचेर आपणाक मनशां मदें मान मेळचे खातीर तशें ती करतात. हांव तुमकां खरेंच सांगता, ताणें आपली मजुरी घेतली, पूण तूं भीक घालता तेन्ना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दावे हाताक करचें न्हय. तुजें दान गुपीत जावं दी, आनी गुप्तीन केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. आनी तुजें मागणें करता तेन्ना दोंग्या सारकें जावं नाका. लोकांक आपणा पळोवचे खातीर देवस्थानांनी रस्त्याच्या नाक्यार उबे रावन आपली मागणी करची तांकां मोठी खोशी. हांव तुमकां खरेंच सांगता, ताणें आपली मजुरी घेतली, पूण तूं मागणी करता तेन्ना तुज्या खासगी कुडांत भितर वच आनी दार धापले उपरांत गुप्तीन आसत्या तुज्या बापाक मागणें कर. आनी गुप्तीन केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका इनाम दितलो. तुमी उपास करता तेन्ना दोंग्या भाशेन खोतीचें रूप तुमी घेवचें न्हय. आपूण उपास करतात म्हूण लोकांक दाखोवंक ते आपल्या तोंडार काडूंक घालतात. हांव तुमकां खरेपणी सांगता, ताणें आपली मजुरी घेतली, पूण तूं उपास करता तेन्ना तुजो उपास लोकांक न्हय, बोगोर गुप्ती आसलेल्या तुज्या बापाकूच दिश्टी पडचे खातीर तुज्या माथ्याक तेल घाल, तुजें तोंड धुव, आनी गुप्तीन केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. सोम्याचें शुभ वर्तमान. वाकाणी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, वर्सान वरस हो कार्ड आमकां सगळ्यांक पवित्र सभेन फावो जाता. एक निबेल कार्ड, एक कुरपे वरीत कार्ड, आनी ह्या कार्डान जायती देवाची गिरेस्तकाय, आत्मीक गिरेस्तकाय आमकां लागू जाता. बाबा भयणीनो, ह्या कार्डाचो अर्थ, द वेरी मिनींग ऑफ दीस सिजन ऑफ लेंथ,
एक ल्हान घोडण्यांतल्यान हांव तुमकां उक्त्यो करतां. एक इश्ट भायर बोंबाई आपलो वावर करतालो. दुसऱ्यांक भायर बोटीर धाडूंक जावं भायर धाडूंक जाय तो वावर करतालो, लोकांक भायर धाडटालो. आनी गोंयांत ताचो बापूय आनी आवय रावतालीं. ताचें एक हॉटेल आसलें. ते दोग भाव. हांवची जेन्ना बापूय मेलो तेन्ना तो गोंयां आयलो आनी गोंयां येवन ताणें ही प्रॉपर्टी डिवायड केली आपल्या भावाक आनी आपल्याक. आनी सगळें हॉटेल जें आसलें आख्खें आपल्याच्या नांवार केलें आनी चलयतालो, आपलें जिवीत जियेतालो. भावूय आपल्या दुसऱ्या वतान जियेतालो. जेन्ना तो 55 वर्सां ताका जालीं तेन्ना थंय ताका पिडा ताच्या जिवितान भितर सरली, काळजाचें दुयेंस. आनी दोतोरान सांगलें इट्स व्हेरी डिफिकल्ट फॉर सर्वायवल. पूण जितले फावटी ताका ती सर्जरी वेता आसतना ताची डायबिटीज वाडटाली त्या पासत एवरी टायम ते पोस्टपोन जातालें सर्जरी. बट जितले ते पोस्टपोन जाताले तितलें ताका म्हारग आसलें, जितलें ताका एके भाशेन सर्वायव जावपाक डिफिकल्ट आसलें. त्या पासत ताणें सगळो संवसार माडयलो. कितल्या रितीरांनी वचून कितल्या ब्रादराशी वचून रावतालो. केन्ना काय ते आपलें नांव काडटाले म्हणटाले आयज हाका पिकोवणी मेवली. पूण कांय जायनासलें. जाय तो दुडू ताणें ओतयलो. आनी ताची पत्नी म्हणटा फादर कितें करूंक ना. कितल्या रितीरांनी कितल्या भाग्योंताशी कितली नोवेनां केलीं पूण कांयच जायना. द मोमेंट ही गोज फॉर सर्जरी ताची डायबिटीज चोडटा आनी सर्जरी करूंक मेळना. ताका हांवचीत एक फोन आयलो बोमायन ताजो इश्टाचो आनी ताणें ताचे लागीं जाय तो उलयलो एक सुमार 2 वरां. आनी ताणें सांगलें वय ताका पळय म्हजे इश्टा सर्जरी तूं वेताय कितलो तूं कश्टवता पूण देर इज समथींग इज मिसींग इन युअर लायफ. तर म्हणे फादर आपूण कुमसार केला आपण सगळें केलां रितीरांनी वांटो घेता कांयच जायना. ताणें सांगलें कुमसार न्हू पूण तुज्या जिविताची बदलणी कर. आनी ताणें म्हजे एक सांगाती इश्ट कसो ताजे सांगाता वावुरतालो बोंबाय ताणें ताका थोड्योश्यो वस्तूंचो उगडास केलो. म्हणलें यू हॅव टू चेंज युअर लायफ. यू हॅव टू एमेंड युअर वेज. तुवें तुजें वाट बदलूंक जाय. आनी कितें वाट ती भाव म्हणून खरेंच ताच्या जिवितान 3 वस्तू आसल्यो ज्यो ताणें आपल्या जिवितान बदल्ल्यो. पयली वस्त गोंयां येवन भाट डिवायड करतना ताणें आपल्या भावाक जाय तो नाडलो बिकॉज ही वॉज एज्युकेटेड. तो धंदो चलयतालो वावर करतालो म्हणटकूच ताका इन्फ्लुयन्स आसलें. आनी त्या पासत ताणें गोंयां येवन सगळी जी प्रॉपर्टी आसली ताची 3/4 आपल्याच्या नांवार केली आनी आपल्या भावाक एके भाशेन कोणशाक इल्लोसो प्रॉपर्टी दिवन ताणें हें जिवीत जियेतालो. भाव म्हणून आख्खें हॉटेल ताणें आपल्या भावाच्या नांवार केलें आनी ही वेंट बॅक टू मुंबय. आख्खें सोडून मुंबय तो गेलो. हें आख्खें हॉटेल ताच्या नांवार केलें. ही वेंट बॅक टू मुंबय. 2 वस्तू ताणें थाऱ्याक घातल्यो. पयली एक वस्त म्हणल्यार जे लोकांक ताणें फटयल्ले भायर वेता म्हूण जाय त्या लोकांक ताणें लोकांचे लाखांनी दुडू खायल्ले. फोन करून ह्या इश्टान खंय त्या लोकांचे दुडी दिले. एन्ड द थर्ड थिंग इट डीड भावडीनो ताणें तरणाटो कसो इगोजेन आसतना ताणें एका पाद्रीघराचेर हात मुकोवलेलो. ही हॅड स्लेप्ट हिम. ताणें ह्या पाद्रीघराक सोदलो. क्लर्जी होमाक आसलो, जाणटो जाल्लो. ही वेंट एन आस्क हिज फॉरगिवनेस. पडलो खंय पांयां आनी बोगसोणे मागली पाद्रीघराचें. म्हणलें फादर इट इज ओन्ली युअर ब्लेसिंग. एकूच म्हाका हें बोगसोणे आतां गरजेचें म्हजें जिवीत सांबाळूंक आनी म्हाका कांयच नाका ह्या संवसारान. आनी भाव न्हू हें बोगसोणें घेवन परतून तो गोंया आयलो आनी डायरेक्ट हॉस्पिटलांत वचूनय ताणें सर्जरी केली. एन्ड टुडे 10 years ही इज लिवींग इन दीस वर्ल्ड. आनी परतून तो गोंया येवंक ना. बॉम्बे शारांत रावन आयज आपलो धंदो चलयता कसलो लोकांक बसीन व्हरून तो जावं पिलग्रिमेज जावं रितीरांनी लोकांक व्हरोंकूय तो सबसिडी दिवन लोकांक देवाची कृपा देवाचो अनुभव घेवंक आनी जिविताची बदलणी करूंक वावुरता. बाब न्हू लँड सिजन जावन आसा हें प्राचीत काळ न्हय सोगत आमी सगळीं रितीरांनी धांवलीं. कितल्यो मिलाग्री घडटात, कितली हिलींग घडटात. आयज हो लँड सिजन येयलो तेन्ना आतां लोक रावतलो खूंय रितीरां जातात, खूंय हांव धांवतलो. बाब आयज गरज आसा आमकां दर एकल्याक उगडास करूंक आमी सगळीं एका दिसाक मेले उपरांत
आमचो पोत्तून धूळ जातलो. अँड वेन वी आर गोईंग टू डाय वी डोंट नो. 2 दिसाक आमी जियेता देवाचेर आमी नदर घालून, आनी हे स्वत मानून घेवंक जाय 2 दिसाक आमी देवाचे उतर आयकता, हे शिव वर्तमान आयकता म्हणटकूच जिविताची बदलणी करूंक. हेच एक यादनीक आयज आमकां गोबूल लायतना उडास करतलो. शिव वर्तमान मानून घे आनी जिवीत बदल. चेंज योर लायफ अँड एक्सेप्ट द गॉस्पल. कितें तें गॉस्पल एक्सेप्ट करप म्हणल्यार हेच बाब न्हू आमच्या जिविताची बदलणी. मिलाग्रो जाल्यो आनी हिलिंगां जावलें जाल्यार आमचें जिवीत बदलना. अनलेस वी चेंज आवर लायफ, मिरेकल्स कॅन हॅपन, वंडर्स कॅन हॅपन. आनी हे ह्या मनशाच्या जिवितान घडलें. 2 दिसांक तो बेतालो, सर्जरीक जायनासली, डायबिटीज चोडटाली, पूण जेन्ना तेणी खरें कुमसार केलें, आपले जिविताची बदलणी केली, तेन्ना बाबणो ताच्या जिवितान ही सर्जरी जाली. आनी न्हय सोगोत ताचें सर्वायवल लेस आसलें, बट ही लिव्ड. कोणा खातीर? जेजू खातीर तो जियेलो. सगळें ताणें आपले जिवितान जें आसलें सोडलें, आनी आयज जेन्ना देवाक ताणें आपणायलो, ताच्या जिविताची बदलणी जाली. हेच आमी पवित्र पुस्तकान पळयता. झाकियोस, आमी जर झाकियोसाचेर नदर मारली, ह्या भावाचेर सेम आमच्यांनी नदर मार जाता. झाकियोस ताका बाबडे आपल्या जिवितान जेन्ना ताचें दुडू आसलो, सगळें ताका आसलें, पूण समाजान ताका नांव नासलें. लोक ताका किकोन करतालो. एके भाशेन एकसुरो तो जाल्लो, वायटान तो लोबदलो, कित्याक ताका दुडवाची आस लागलोली. लोकांक ताणें फटयल्ले. बाब न्हू जेन्ना एक दीस ताच्या जिवितान आयलो, ही वॉन्टेड टू एनकावंटर जीजस. न्हय मिलाग्री पडूंक, ह्या झाडार तो चडलो, जेजूची पेकोणी घेवंक न्हय, मिलाग्री करूंक न्हय, पूण ही वॉन्टेड टू एनकावंटर हिम. ताका भोगूंक, अणभवूंक तो सोदतालो. आनी ते बसत खरेंच जेजूचो मोग ताका मेवलो. जेन्ना जेजू म्हणलें, झाकियोस खाला देव, आयज म्हाका तुमगेर येवंक जाय. आय वॉन्ट टू कम एंड डायन वीथ यू. बाबनो जेन्ना जेजूचो मोग ताणें अणभवलो, ताणें आपल्या जिविताची बदलणी केली. आनी कितें केलें? सावन सायबा म्हाका बोगोस, हांव चुकलां म्हणूंक ना, पूण ताणें कोणाक चुकयलो ना, फटयलोल्यांक ताणें नव्यान आपलें जिवीत सुरू केलें. जांकां फटयलें तांकां परतून ताणें दिलें, दोबरादान दिलें. जांकां कोणाचें नांव घडये पिड्यार केलें, तांचे लागीं बोगसणें मागलें. आनी तेन्ना जेजून म्हणलें, आयज ह्या घराक तारण आयलें. कित्याक? न्हय सोगोत ताणें एक बरें कुमसार केलें, न्हय सोगोत ताणें जेजूक ताणें अणभवलो, भोगलो, पूण ताणें आपल्या जिविताची बदलणी केली. ही रिन्यूड हीज लायफ. ही चेंज, ट्रान्सफॉर्म्ड हीज लायफ. नॉट बाय जस्ट गोईंग फॉर रिट्रीट, नॉट बाय जस्ट प्रेईंग टू गॉड, बट ताणें आपले जिविताच्यो कोरण्यो ज्यो वायट आसल्यो त्यो नव्यान ताणें बदल्ल्यो. आनी ह्या पासत जेजून म्हणलें, ह्या घराक तारण आयलें. आनी खरेंच ह्या इश्टाक म्हज्या तारण आयलें, जेन्ना ताणें खरेंच आपलें जिवीत बदलून नव्या जिविताक ताणें फुडो केलो. जोएल प्रवादी पयल्या पुस्तकान आमकां हेच उगडास करता. उपास, मागणी, दडवण, बाबनो आमकां एक चॅनल, एक वाट, आमकां सुरवातेची वाट ही आमच्या जिविताची बदलणी करूंक. भाग्यून पावलो उगडास करूं म्हणटा, ज्या जेजून कुर्सार पातोक नासतना आमच्या मोगा पासत आपलो जीव दिलो की आमकां तारण मेळचे खातीर. एक इनोसेंट मनीस कुर्सार उमकळलो, कित्याक आमी आमच्या जिविताची बदलणी करूंक. नॉट बिकॉज वी नीड टू सी मिरेकल्स ओ वंडर्स, बट आमी जिवीत बदलून परतून आपल्या बापाचे बेगीन येवंक. आनी आयज शिव वर्तमान बाबा आमकां हेच उगडास करता, आमी आमचें जिवीत नो सरूंक. उपास, मागणें, दडवण करून आमकां एक दारवटो उक्तो करता. कितें करूंक? न्हय येवन आमी आल्ताराचेर मिलाग्री पडोवंक, न्हय बेसो येवन आमी पेकोणी घेवंक, पूण पयले स्वातीर हें जातलें जाल्यार आमी आमच्या जिविताची वाट आमी नो सरूंक. आनी हें केलें जाल्यार बाबनो खरेंच जेजू हो काळ सोंपतना फुडें आमच्या घराक म्हणटलो, आमकां म्हणटलो, आयज ह्या घरान, आयज ह्या मनशाक तारण आयलें. हें तारण बगूंक बाबा भयणीनो हो प्राचीत काळ आमकां दिल्लो आसा. आयज जायतो लोक धांवता, जोडी मोडी धांवता, आयज पिसो कसो धांवता.
आयज ह्या इगोर्जेत जावं त्या इगोर्जेन, ह्या पाद्रीशी जावं त्या पाद्रीशी, ह्या भावा भयणी जावं त्या भावा भयणीशी धांवतात कितें करूंक? मिलाग्री पडोवंक आनी पेकोवणी घेवंक, एक शांती मेळोवंक, एक बरी शांतीची न्हीद रातची पडोवंक. हें जावचें ना अनलेस यू चेंज युअर लायफ. आमी आमचें जिवीत बदललें जाल्यार आनी खऱ्या भावार्थान जुंय फिरगोवचें आमी वेता तुंय खरेंच ह्या आल्ताराचेर जेजू येता. ह्या आल्ताराचेर जेजूची आसणी आसता. हें जरी आमी भावार्थान पडना जाल्यार भावनो आमचें जिवीत केन्नाच बदलचें ना. जाक्योस ह्याच मनान आयलो ह्या जेजूचेर नदर घालूंक, आनी ज्या वेळार ताचे जेजूची नदर एक जाली ताचे जिविताचे धारवोटो देवाक उक्तो जालो. एंड जीजस रिमेन विथ हिम फॉर एवर. आमचे सांगाता जेजू आसतलो जाल्यार आमच्या घरान देव आसतलो जाल्यार दर दिसाक जेन्ना ह्या आल्ताराशी येता एकूच भाव म्हणून आमी मागुया, सायबा हें तुजें आसणें म्हज्या जिविताक तारण जावं दी. होच भाव म्हणून कुरपेचो काळ आयज जेन्ना हो गोबर आमच्या माथ्याक लायतना हो 40 दीस आमकां मेळटात. आमी आमकांच आमच्या जिवितान भितर वचून पळोवया कोणाक हांवें दुखयला, कोणाक हांवें फटयला, कोणाक हांवें वायट केल्लें आसा, कोणाक हांवें एके भाशेन किकोन केल्लो आसा, कोणाक हांवें पयस केल्लो आसा. ह्या भाव भयण्यांक लागीं बोगसणें मागून भावनो आमी जेजूच्या जिवनपणान खुशालकायेन कुरपेन आमी तयार जावया. आनी हो काळ आमकां सगल्यांक अर्था बरी जावं, हो काळ मोगाचो जावं, हो काळ बोगसणेचो जावं, हो काळ देवाच्या खूब मोगान बोललो आनी बोरवाशान बोललो जावं. आयज ह्या मिसान त्याच देवाची कृपा मारयेक फुडें घालून बापा लागीं आमी मागुया. बाबडे आमी सगळीं उबी रावया आनी वेळार आमी गोबराचेर आशिर्वाद घालतले. हांव मोगाच्या भावा भयणीनो प्राचीत करून आमचें जिवीत बदलूंक आमकां खुशी आसा म्हूण दाखोवंक आमी आतां माथ्यार गोबर घालूंक वेता. ह्या गोबराचेर आपलो भरपूर देव आशिर्वाद घालूं. देवा बापा लागीं हे वेळार आमी नम्रतायेन मागुया. ओगीच रावन हे वेळार आमी आमचें जिवीत ह्या देवाच्या हातान घालुया. सर्वेस्परा देवा खालती जाल्ल्यांक तूं तुजी मोवाडाय दाखयताय आनी पातोक रोडूंक प्राचीत केल्लें पळोवन तूं संतोश भरीत जाताय. शुद्ध दोयाळायेन आमच्या मागण्यांक कान दी आनी गोबर घेतल्या तुज्या सेवकांचेर कोणवणायेन तुजे कुरपेचो आशिर्वाद घाल आनी प्राचीत काळाची दडवण आनी शोट पर्यंत पाडून नितोड काळजान मोनाची जावन तुज्या पुताचो पास्काचो गोड समारंभूक आमकां पावय. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमकां याद उडास करतलो. प्राचीत करात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. तेन्ना भावार्थान हो गोबर आमच्या माथ्यार घालून उपास मागणे दळमण करून हो काळ आमी सारुया. आमी गायन गायतले हांव I-32 पेज 135.
भावना आमी उबी रावया आनी वेळार हो गोवर आमी आमच्या माथ्याक घातला तो शेवट पर्यंत आमच्या जिविताच्या तारुणीक वाटेर आमी चलूंक आमची मागणी बापाक आमी उबारुया. सर्वेस्परा देवाशी परतून येयात, कित्याक तो मोवाळ आनी काकुत्सार. आमच्या धोर्मीक फुडाऱ्यांनी प्राचीन काळाचो शुभ वेळ खालत्या खालसांनी जिवन आनी आपले पोरचेक देवाचे मोवाळ आनी काकुतीचे रूपकार जावंक आनी शिकवणेन बोरवांसो खिल्लावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. तुझ्या मुलग्याची मागणी आमची देवाशी परतून येयात. आमच्या देशाच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपल्या आसऱ्या खाल आसलेले पोरचेक नितीचे, शांतीचे आनी बोरवांशाचे प्रतीक जावन वायट जिवीत न्हवसरून दैवीक तत्वांनी वाडोवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. तुझ्या मुलग्याची मागणी आमची शुभ वेळ तो होच, तारुणाचो दीस तो होच. आमी हो शुभ प्राचीन काळ सुरू करतात तेन्ना मागणे, उपास आनी धर्मदाना वरवीं हो काळ आमकां खऱ्यांनीच शुभ जावंक आनी आमी बोरवांशान आनी देवाच्या विस्वासान वाडूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. तुझ्या मुलग्याची मागणी आमची तुमच्यो बऱ्यो करणयो मनशां उजीर तांकां त्यो दाखोवचे खातीर करूं नाकात. आमी ह्या प्राचीन काळांत सुरू करतल्या त्या बऱ्या करण्या वरवीं अभिमान भोगूंक न्हय, बगोळ आमकां आनी समाजाचे देगेर आसलोल्यांक बोरवांसो परगटूंक आनी आमचो कुटुंब, समाज आनी पवित्र सभा नोसोरणेच्या मार्गार फुडें व्हरूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. तुझ्या मुलग्याची मागणी आमची सर्गीच्या मावळ बापा ही लांबदीक प्राचिताची वाट आमी चलोवंक आमची मागणी तुज्या मुखार घातल्यार तूं आमच्या सांगाता राव. आमकां कुरपेन बोर आनी जेजूच्या जिवनपणांत आमी तुका मानवलेली जावंक आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. दाना तोयरे वेळार गीत घेवया C20 पेज 36. Vediciye
म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें तुमचें तसलें जावं म्हूण म्हाका तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. तुझ्या दोबाज्यान समर्पित हांव प्राचिताच्या प्रितीमोगाच्या कोरण्यांनी आमच्यो संवसारी वणावण्यो दमावंक आमकां बळ आनी आदार दी म्हूण मागता आनी अशें पातकांनी नितळ जावन भोक्तीपणान तुज्या पुताचे कोश्ट मरणां समोरमूंक आमकां फावो कर. तूं जे ते राजवट चलयताय ससनाच्या ससनांक. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय वार्ता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर परबेदार आनी सास्त्याच्या देवा क्रिस्त आमच्या सुम्ये वरवीं सोर काड्यान सोडताय आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नव्या मोनार आनी नितळ काळजाच्या संतोशान वर्सान वरस पास्काचे संस्कार ओत्रेकून समोरमूंक तूं तुज्या भावार्थ्यांक फावो करताय. अशें मागण्या वरवीं भोक्तीपणान तुजी सेवा करूंक आनी उमेदीन प्रिती मोगाच्यो कोरण्यो करून नवो जल्म घेतल्याक आमकां तुज्या भुरग्यांक कुरपेचे भोरतेक तूं पावयताय. देखून देवदूतां आनी महादेवदूतां शिवासन आनी पदव्यां बरोबर सर्गीच्या सर दोलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पोवीत 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 दोलबाराचो सर्वेस्पर देव स्वर्ग आनी संसार भरल्या तुज्या वैभवान. होसाना उत्सर्गी सर्वेस्पराचे नांवी येता तो सुभागी. होसाना उत्सर्गी. सर्वेस्पर खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. देखून दवा परी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंधानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. कोस मरून सोसूंक आप खोशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच बरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शिस्सांक दिली म्हणून तुमी समेज घेयात आनी हातले पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगत पातकाचें बोगसणी मिरच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशा पासत तें वाडवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट. सोम्या तुझें मरण मरण आमी आमी समोरता समोरता. आनी आनी तूं परत परत येसून येसून तुझें पुनर्जीवन करता. देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक तुका जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स भेटयता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वचता. क्रिस्ताची कुडीन आनी रोगतान वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लियो आमचो भाग्यवन बाप, फिलीप नेरी आमचो गवळी बाप, सिम्याव आमचो आदारी बीस आनी सगळ्या संस्कारणी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रितीमोगान सुपूर्ण कर.
तशेंच पुनर्जिवनपणाच्या बोरवाशान उंथरून गेल्ल्या त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणीचो उगडास कर आनी तुजे काकलुतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुजे मुखामळाचो पोरजोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागतांव. अशें भाग्यवंत आंकवार मरे देवाचे माते संगती भाग्यवंत तुजे तिचो पोती भाग्यवंत धर्मदूता आनी सर खाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या सांतां भक्तां बरोबर सासणांच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगता तुका वाखाणूंक आनी महिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं ताच्या सांगता ताचे थंय पवित्र आत्मेच्या एकवटान देवा सर पळवेदार बापा सर्व मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या ससनांक आमेन. बाबा भयणीनो, ह्या काळान कितें हांव जेवतलो, कितें खातलो, कितें हांव न्हेसतलो, कितें हांव पळोवचो ना, हें अदीक गरजेचें न्हय. पूण ह्या काळान कसल्यो म्हजे वायट संवय हांव बदलतलो आनी बऱ्या जिविताक हांव उरतलो, हें अदीक म्हत्वाचें. हेंच ओळखून घेवन हे वेळार त्याच देवा बापाची कृपा हे वेळार आमकां दर एकल्याक मागूंक भावार्थान ताका आमी उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्के आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरमंडरा जेजू क्रिस्त चेड्यांक बोरवाशान ओत्रेकतले आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर पातकणी सुटय आनी सर्व आखंतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमतां म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचें न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दीस घाल. तुजे कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या ससनांक आमेन. सुम्याच शांती सोरांकाल तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक जेजूत शांती आमी वाटुया. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. पळयात ही शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आज आमी आपयली सगळीं सुभागी. तुजे भितर येवचें म्हाका पवना, पूण तुज्या एका चित्रांत जेसूक शेवताना गायन घेवया D27 पेज 61.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमी घेतल्यात त्या संस्काराची आमकां बोड मेळूं अशें प्राचीन काळाचे आमचे उपास तुका मानूं आनी ताचे वरवीं आमी आमच्या जिविताची वाट बदलून आमच्या जिवितांत नवसोन्य हाडूंक आनी तुका जिवनपणाचे पोरबेक मानवलोनी जावंक आमकां पेकोणेची जोर फाव जा म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं भावून आमी देवाक दिनवसांव हो काळ आमकां फाव केल्ल्या पासत आनी ह्या काळा वरवीं अदीक आमी देवाचे कृपेन वाडोवंक ही आमची मागणी. आमी दिनवसांव आमच्या पाद्रीकाराक फादर बेंजामिनाक हो सोयेक आमकां दिल्ल्या खातीर हे मिसाचें बलिदान तुमचे खातीर भेटोवंक. तेच भाशेन TFRCC चॅनल हाचे वरवीं हे मिसाचें बलिदान जायत्या लोकांक अदीक करून जांकां मिसाक येवंक घोडये आयज मेळचें ना आनी घोडये शक्ती ना थोड्यांक थोडीं बाजेर पडलेलीं आसात पिडीन आसात हे असल्यांक हे बलिदान आनी आयचो संदेश तांकां फावो जावंक तांकांय देवाची कृपा तांकांय देवाची पेकोवणी मेळूंक ही आमची मागणी आनी दिनवास आमी ताका दिनवासांव आनी तुमकांय आमचे कॉयर्स आयची मिसाची मांडावळ केल्ल्यांक सेबादूर वासुल्यांक सगल्यांक आमी दिनवासांव आनी देवाचो आशिर्वाद आमी मागता. ही प्राचीन काळाची वाट आमकां सगळ्यांक कृपेन भरलोली आनी देवाची मोगाची शुभ जावची म्हूण ही आमची मागणी. सर्वेस्पोर तुमचेय सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. आशिर्वाद घेवया आमी आमच्यो तकल्यो बागोवया. सर्वेस्परा देवा तुज्या वायटव्या मुखार सोर पडटल्यांक दडवणीचें काळीज मोंदी आनी पातोक रोडटल्यांक बासयलेली इनाम तुज्या दोळ्यान फाव जावं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आनी सोर पवित्र देव बाप आनी पूत आनी पवित्र तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून ह्या तुमच्या जिविताची बदलणी करूंक शुभ वर्तमान मानून घेवंक क्रिस्ताचे शांतीन भावार्थान आनी बोरवाशान जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. गायना सॉंग F7 page 88.